आमचो परफॉर्मन्सच आमी भाजपाक तेको दिलो तें बरोबर काय ना तें थारायतलो। काँग्रेसी वटेन गेल्ले जाल्यार सरकार रोखडेंच पडपाचें अशें विधान रेव्हेन्यू मंत्री रोहन खंवटेन हेडोनात केलां। लोकांक आमी भाजपाक तेको दिला तो मानवल्लो ना, पूण आमी काँग्रेसीक तांचो फुडारी कोण तो विचारलो आनी ते एकामेका भितर झगडत रावले म्हणून रोहनान स्पश्टीकरण दिलें। पर्रीकार आनी ताच्या फामिलीन आपले आड खर प्रचार केलो तरी सरकारांत येवचे पयलीं खंय पर्रीकारा बरोबर उलोवन ह्यो गजाली जाग्यार घाल्यात। I've been on record also. I've been in touch with Mr. Digvijay Singh. पहले सा गेली, they were not ready to appoint. I had only told them तुमचो एक CLP leader कोण तो appoint करा, announce करा आणि government formationाक तुम्ही stake करा म्हणून. Till next evening, I think myself and Vijay were together. आणि कांयच तांचे कडल्यान जेन्ना डिसिजन जायना जालें, somebody was talking about ballot boxes, ballot as a result was a joke. हे सगळें जेन्ना जावंक लागलें, equations of what Vijay and Congress were not coming together, there was nobody actually wanting to form the government from the Congress side. आज जे लोक वेगळे वेगळे इश्यू काढूंक सोदतात पळय, त्या लोकांनी पयला चिंतन बैठक करपाची गरज आसा की 17 जावन आनी म्हाका 18 सुद्दां धरिल्लो 30 जाण हाडपाक कित्याक जमलें ना काय म्हणून. Because basic egos and self about the party जेन्ना मनीस चिंतपाक लागता, that party goes for a collapse. And either way 3 or 4 Congress people in the meantime were negotiating to move out. So Congress either way couldn't be seen to form a government. Kelly Sudala chief minister कोण, they were not able to decide in 2 days in spite of leaders from Delhi coming down. So when you don't find any sort of a stability within them, forget everything else. How can we trust upon them कि ते एक stable government दितले म्हणून? Toppling of government should have started immediately. Right? कि तांकां दिसता खंय ना खंय रोहनान नाल्यार आनी कोणा तरी they have let them down. But over a time when they see that is what I say, time will tell what decisions we have taken. Like in my constituency per se, I don't have much. You are saying the political reality was quite different from the electoral reality. Political reality which turned out in those 2 days was very different from the electoral sentiments. So we had to take a decision. It was tough, but I can only clearly say in time to come, this government delivering will ensure that what issues we had raised are delivered. For now तुम्ही म्हणतात की हो जरी मांडवीचो ब्रिज अंडर कंस्ट्रक्शन उरलो तरी परवरी आणि पणजे मदीं तुमचो मनाचो पूल कंप्लीट जाला फॉर नाव. मांडवी पुली बेगीन कंप्लीट जावंकच जाय, पण मनाची एटलीस्ट परवरी आणि पणजे मदीं एक पूल बांदून तयार जाला सध्या. जावचेच पडटा आणि तो पूल असो जाला की आय थिंक इट्स घट्ट स्ट्रॉंग बेज. घट्ट आसा, हालचो ना. आपल्या आवयच्या मरणाक तूच जबाबदार, तुवें तपासूंक ना म्हूण ती मेली अशें म्हणीत कारमणा हेल्थ सेंटराच्या दोतोराक एका बायलेन बडयलो. दोतोर आपल्या पद्दतीन जें कितें बरोबर आसता तें करता, पूण जण एकलो येवन दोतोराक बडोवंक लागल्यार दोतोराचें कितें जातलें असो प्रस्न ह्या घडणुके उपरांत उप्रासला. योग्य कारवाय जाली ना जाल्यार बुधवारच्यान काम बंद करपाची शिटकावणी आयएमएन दिल्या. 3 सप्तकां पयलीं दोतोर बाबू रेडकारा कडेन एक केस आयिल्ली. बायल मनीस सामकी क्रिटिकल कंडिशनांत आशिल्ली म्हणून ताणें तांकां मडगांवां वचपाक सांगलें, पूण ती बायल वाटेरूच गेली. आज हेल्थ सेंटरान एक बायल आयली आनी तिच्या आवयच्या मरणाक तूच जबाबदार म्हणून खंय दोतोर रेडकाराचेर हात घालो. जो असॉल्ट आसा वो नॉन बेलेबल ऑफेन्स आसा. सो डॉक्टराचे असॉल्ट जाल्लो सकाळीं तांणी सकाळ फुडें हांगा येवन कंप्लेन दिली, कंप्लेन रजिस्टर केली, पूण FIR रजिस्टर जाली ना. खूब डिले जालो आनी हें आमकां जेन्ना कळ्ळें तेन्ना आमी सगळे IMA मेंबर हांगा गॅदर जाले, एकठांय जाले आनी आमचें एकूच म्हणणें आसा की तुम्ही जी ही केस आसा ती बेगिनात बेगीन रजिस्टर करून FIR रजिस्टर करची आनी FIR शूड बी रजिस्टर्ड अंडर गोवा मेडिकेअर एक्ट. तातूंत अशें प्रोविजन आसा की जो एसॉल्ट जो डॉक्टरांचे आसा कितलोय शुल्लक जावं मोठ्या प्रमाणात आसूं तो नॉन बेलेबल ऑफेन्स आसता आनी कॉग्निजेबल आनी नॉन बेलेबल ऑफेन्स आसता. हाजे अंडर तुम्ही ही केस रजिस्टर करची अशें आमी पुलिसा कडेन मागणें केलें. आनी मे बी तांच्या कितें कारणाक लागून ते तांणी म्हाका सांगलें की ते बिजी आसले, बट दे वील टेक नेसेसरी स्टेप्स एंड इनिशिएट द एक्शन सून. सो वी आर होपफूल दॅट this will give us protection in future. आनीक आमकां जो ह्या बाबतीत न्याय आसा ते न्याय कन्सर्न ऑथॉरिटी आमकां दितले. गिविंग मी बॅड वर्ड्स आज पर्यंत म्हाका आयुश्यान आतां म्हाका 48 वर्सां जालीं प्रॅक्टीस करता, खंयचेच एका पेशंटान केन्नाच दिलें ना. हे पेशंट हांवें तुका गिविंग फर्स्ट टायम
फर्स्ट टायम म्हळ्यार आय एम हियरींग दीस फिल्दी लँग्वेज. ती म्हणली यू आर दीस दॅट म्हळ्यार हांवें पळय आयकून तूं म्हणलें प्लीज गो आवट, म्हाका आनी रावं नाका, तूं ना. तर माली काडले आनी बिचार हाजे मुठाचे मारले पळय, हें म्हजें वक्ल तिणें हायसो फोडलो, हो म्हजो हायसो तिणें फोडलो आनी तशीच गेली भायर गेली. हांवें म्हणलें तूं वच म्हूण सांग. ती भायर कशीच बसना, ती म्हागेलें आनी एक दार आहा भायर, हांव तें दार बंद करपाक गेलो तेन्ना म्हाका तिणें हाताक घट धरलो आनी म्हाका हाताक हे तिणें ब्रुजीस केले, हे ब्रुजीस काडले. हांवें म्हणलें पळय, हांवें तुका तेन्ना सांगलें पळय तूं अशें केलें आय विल गो टू पोलीस स्टेशन. आपणें पयलें पोलीस स्टेशनार बी सगळें पळयलें, आपूण पोलीस स्टेशन पयलींच गेल्लें आहा म्हाका सांगता. हांवें म्हणलें तूं वच, आय विल गो टू पोलीस स्टेशन, आय विल टेक एप्रोप्रिएट एक्शन अगेन्स्ट यू, बेटर हें सांगिल्लें तिका हांवें. मागीर हांव पोलीस स्टेशनार आयलो. मागीर पोलीस स्टेशनाचेर हांगा ताणें म्हाका मेडिकल एग्जाम धाडली. मेडिकल एग्जाम तो हांव आयलो आनी मागीर ती कंप्लेन ताका रिटर्न दी म्हणल्यार रिटर्न दिली. म्हाका FIR ताणें तो रेजिस्टर करून करूं कित्याक तो आमचो इन्स्पेक्टर बी नाशिल्ले हांगा. म्हाका ताणें मागीर यो म्हणलें, मागीर नाल्यार आपूण धाडटा मारलें अशें पूण हें ताणें म्हजी कंप्लेन भितर हें करून घेतल्या, रिसीव करून घेतल्या. योग्य कारवाय जाली ना जाल्यार बुधवारच्यान काम बंद करपाची शिटकावणी IMAन दिल्या. Registered under which section they are doing will be very important. Because we want them to use the new act, which is the Goa Medicare Act of 2013. त्या ऍक्टा प्रमाणे तांणी जर केलें then we can understand. Then law will take its own course and we will be strongly supporting the doctors in all this thing. And दोतोरांक has to be free to work. असले एनवायरमेंट मारपाचें धरपाचें जाल्यार ते एनवायरमेंट काम कशें करपाचें दोतोरांनी. पूण आमी आमची एक रिप्रेझेंटेशन फ्रॉम ऑल अदर आमचे जे 7 ब्रांचीस आसा पळय न्ही, फ्रॉम थंयसून सगळ्या कडेन थोडे रिप्रेझेंटेटिव्स आपयल्या फाल्यां. आनी इफ बाय टुमॉरो द नो एक्शन इज टेकन देन वी मायट जस्ट स्टॉप एवरीथिंग फ्रॉम डे आफ्टर टुमॉरो. वी विल सी टू इट दॅट this we are going to take this to logical end, sir. We want to see the new act which is really truth आसा ताका काय ना ते. That also will be very important to know. नाल्यार ओके आपले लॉ केले आनी ते शेवटी काय ना, शेवटी 2 दिसांचो तो भायर येता जाल्यार काय फायदो ना. इट्स अनबेलेबल आसा, इट इज अ नॉन बेलेबल ऑफेन्स. सो लेट्स सी कितें जाता ते पळोवया फाल्यां. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. काँग्रेसीच्या काळात पुलीस ड्रग्स माफिया नेक्सस गाजताले, 5 वर्सां कारवाय जाली ना. आता BJP फुडारपणांतल्या सरकारान WRD मंत्र्यान परत नेक्सस वयर काडला. लेट नायट पार्टी आनी लावड म्युझिक गोंयची संस्कृती न्ही. ह्या पार्ट्यांक नांवान मोठ्या प्रमाणात ड्रग्साचो वापर जाता आनी शिवोलेचें नांव पेड्ड्यार जाता म्हूण थंयचो आमदार आनी मंत्री विनोद पालयेकार उलयला. हणजूणचें पोलीस स्टेशन खंय तांकां सहकार्य करिना. पालयेकारान लेट नायट पार्ट्यो बंद करपाची शिटकावणी दिल्या. जे पळय कोण ह्या ड्रग्स वेवसायान आसात तेंच्यांनी असल्या भावी पिढी जी आसा आमची, त्या पिढीच्या आयुश्या कडेन खेळपाचें न्हू. म्हाजी तांकां सक्त वॉर्निंगय आसा की अशें जर केलें गेलें जाल्यार तेंच्या विरुद्ध कडक पावलां उचल्ली वयतलीं. कित्याक आमकां हो गोवा ड्रग्स मुक्त करूंक जाय. टुरिजमाच्या नांवा खाला ह्यो पार्ट्यो चलतात, पूण ह्यो पार्ट्यो चलता आसतना थंय जे धंदे केले वयतात ते वायट धंदे केले वयतात. तरी आमचें सरकार हेचेर ठोस पावलां उचलतले आनी आमचे मुख्यमंत्री ते बाबतींत फर्म आसात आनी तेंच्यांनी कडक निर्देश दिल्या ऑथॉरिटीजाक की हे ड्रग्स जे किनारपट्टी भागांत चलता ते किनारपट्टी भागांतले कंप्लीट बंद जावंक जाय. पण एकदां म्हाका पुलिसांचो सपोर्ट मेळना. पुलीस कितें करता, पुलिसांचे साठे लोटे आसा अशें दिसून येता ह्या ड्रग्स वेव्हारान जे लोक आसात तेंचे कडेन. पण लोक आसात ते म्हाज्या नांवाचो गैरवापर करतात. हांव एकदां पुलिसेक सांगलें बंद कर म्हणून, फाटल्यान भलतोच कोण तरी सांगता की ते म्युजीक चालू दवरा म्हणून. हांवें त्या पुलीस स्टेशनाच्या इन्चार्जाक सांगलां की म्हाज्या शिवाय तूं कोणाचीच ऑर्डर घेवचो ना आनी जर म्हाका कळ्ळें की रातचें म्युजीक चालू केलें गेलां, रेव पार्टीज चालू केल्यो गेल्या जाल्यार दुसरे दिसा तेणी घरा बसपाचो. आनी
घेऊ एक ब्रेक.